सातमाळ्यात खंय पाट्यावेलो मल्टीलेवल पार्किंग प्रकल्प उक्तो जाता। पहिले 3 महिने एक खासगी एजन्सी हो प्रकल्प हाताळटली। उपरांत येणावळ पळून नव्यान टेंडर काडपाचे पर्यटन खात्यान थारायला। पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकार मिडियाकडेन ही गजाल उलयलो। फाटले 1.5 वर्ष जाले हे मल्टीलेवल पार्किंग प्रकल्पाचो म्हणून फुडें धुकलत आसा। 2 वर्सां फाटीं हो मल्टी लेवल पार्किंग प्रकल्प उबो जाल्लो। कॉन्ट्रॅक्टराक पैसे पडना जाल्ल्यान बारीक सारीक गजालीची कामां आडकल्लीं। आता हो प्रकल्प उक्तो करपाक खंय सरकाराक मुहूर्त मेळ्ळा। सरकारान बिलां फारीक करूंक नाशिल्ल्यान कंत्राटदारान ह्या प्रकल्पाच्या निमण्या टप्प्यातले काम आडावन दवरलेलें। आता हो पार्किंग प्लाझा 7 माळ्याक उक्तो करपाचो सरकाराचो विचार चल्ला। एक मल्टी स्टोर पार्किंग तुम्ही कशें कितें सुरवात करपाक सोदता? मल्टी लेवल कार पार्किंग गेले वर्सभर सातत्यान आयज जातलें फाल्यां जातलें, पूण बारीक बारीक कामां खातीर डिले जाल्लें। पूण ह्या म्हयन्यान करप अशें म्हणून आतां डिसिजन जालें आनी त्या प्रमाणे कॉन्ट्रॅक्टरान करून एक 5 तारखे पर्यंत दिता म्हटलो। 5 तारीख ओपनिंग म्हणजे 7 तारखेर तेजें ओपनिंग करप। हय, 7 तारखेर तेजें ओपनिंग करप अशें म्हणून थारलेलें आसा। आनी प्रायोजीक तत्वाचेर आमचे डिपार्टमेंट किंवा आमची एजन्सी कोण आसता पळय तांकां दिवन एक 3 म्हयने पळयतले आमी आनी 3 म्हयने पळयल्या नंतर जे लॉंग टर्म बेजीसचेर एक टेंडर काडून सरकाराक कितें रेवन्यू मेळटा, सरकाराक कितलो भितर तेजो फायदो जाता हेजे वरसून आमी ते एक 480 गाड्याचो आतां तेजेर एट अ टायम पार्क जावंक शकता वेवस्थीत। ज्या पैकी आतां आमचे क्रूज लोक येता किंवा पणजे लोक येता ते पार्क करून थंयच्यान फुडें वयतले। पणजेनूय आतां पार्किंग केल्लें आसा, ताका लागून ह्या पार्किंगाची वेवस्था आहा ती बऱ्यापैकी जातली। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी चेतन गवस। नुस्तेमारी खात्यान पोळे काणकोणा दर्यांतले केजीत पोशिल्ली चणक आनी मोडशे शुक्रार शेनवारा पणजे विकतले। नुस्तेमारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी पोळ्या पळोवणी केली। नोव्हेंबरात पोसूंक घाल्लें नुस्तें खंय आतां मोठें जावन विकपाक काडलां। सुमार 7,000 मोडशे आनी 40,000 बारीक चणकां दर्यांतल्या केजीत घाल्ली। मोडसो 350 रुपया किल, चणक 450 किल विकतले। आमी आतां ह्या वर्सा मोडसो आनी चणकूच आयला आनी नोव्हेंबरा कॉमेस केला ह्या वर्सा। कित्याक आमकां ते सीड बी दिवपाक मातशें एक्चुली तयार जाता म्हणल्यार नोव्हेंबर जालो। सो नोव्हेंबरा आमी सीड बायल्यांक घालता। कितले घातले? टोटल आमी 7,000 कोबिया घायल्ले आनी अरावंड 40,000 चणक। आनी प्रोडक्शन कशें आहा आतां तुजें? प्रोडक्शन इज वेरी गुड because आता already the fish has crossed 1.5 kilo of morso and chonok is around 1 kilo. And what about the response? Response is very good. I think the survival should be is optimum. Whatever we wanted, it is come good. And sale खंय जातलो? केन्ना जातलो starting? Sale आयज सांगो जातलो आनी आख्खे means we are trying to put it at Panjim. Tomorrow first we will be selling at Panjim and Panjim फाल्यां आमच्या ऑफिसा कडेन and from day after tomorrow we will be selling at Kampal. And what about the rate? Rate we will be selling it a little less than the market rate, but the rate now of chonok will be around 450 per kg per kilo and morso maybe around 350. What is the main aim behind this? The main aim behind this is like we need to increase the fish production in the sense to make this kind of fish available to the local population, so that this is high value fish, protein rich and very high value and much sought after in the international market. घेऊया एक विराम।